ट्रीटमेंट पार्ट कसो आसता? आता ट्रीटमेंट म्हटल्यार मोतीबिंदू जो आसा ते स्टेजीनी वाडटा. पयलीं जे आसता आमी म्हणटा तेका दोन जर आमी डिफरन्शिएट करपाक गेले जाल्यार इमॅच्युअर आनी मॅच्युअर म्हणूंक शकता कॉमन हितून. सो इमॅच्युअर जेन्ना आसता तो स्लोली वाडटा. आतां ट्रीटमेंट पेशंटाचेर डिपेंड करता. समज पेशंट आसा घरात कडेन आसता, चड कांय एक्टिविटी ना, चड कामाक बीन वचना, तेका नजर कमी आसली, चश्मान मातशें दिसलें, सो सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार ट्रीटमेंट जे दिता आमी चश्मो दिता. हांगा मोतीबिंदू इमॅच्युअर स्टेजीन आसा. आतां थोडे जे लोक आसा ते जशें हांवें तुमकां सांगलें की ड्रायव्हर म्हणून तांकां बारीक मोतीबिंदू सुद्दां ahल्यार लायटीचो तर आसा तेंचें काम, सो तांकां ते ड्रायव्हिंग करपाक प्रॉब्लम जाता. सो तेन्ना तांकां चश्मान इम्प्रूव जायना ते, आनी इवन बारीक आसतना सुद्दां तांकां ऑपरेशन आमी सजेस्ट करता ऑपरेट जावपा खातीर. आतां जेन्ना ह्यो मोतीबिंदू पिकता म्हणटा आमी, आयकलां आसतलें चडश्या लोकांनी की मोतीबिंदू पिकता म्हणटा. मोतीबिंदू पिकता म्हटल्यार कितें, ह्यो मोतीबिंदू हळू हळू वाडोन फूल वायट जाल्लो आसता. अच्छा. फूल वायट. आतां तांकां लायट सुद्दां मातशी किंचित दिसता. सो अशा टायमार ह्यो मोतीबिंदू ऑपरेशन करपाकूच जाय. अच्छा. त्या जेन्ना आमकां ते डायग्नोसीस जाता जितके जाता तितले बेगीन ऑपरेशन करपाकूच जाय. सो साद्या हितून भाशेन सांगचें म्हटल्यार डेफिनेटीव ट्रीटमेंट जे आसा मोतीबिंदाचें ते म्हटल्यार ऑपरेशन, सर्जरी, कॅटरेक्ट सर्जरी.